not tolerate drugs. And CM is very much open every time to every policeman that you need to book such people. मातशे पासून इन्फॉर्मेशन येयलें की ओमके सातेर हें चलता, तेका भितर उडोवपाची गरज आहा, तेका जाय तें कितें कर म्हटल्यार ताणें. म्हणजे ही इज गिवन अ फ्री हँड. नो चीफ मिनिस्टर, नो होम मिनिस्टर विल गिव अ फ्री हँड डायरेक्टली टू पुलीस टू गो स्ट्रॉंगली ऑन दीस टायप ऑफ थिंग्स. म्हणजे ते कितें फॉलो प्रोसिजर कर, हें कर, हिंगा ना तो हिंगा डायरेक्ट धर भितर उडय आनी घाल तांकां ज्युडिशियल कस्टडीन. 6 म्हयने, 8 म्हयने, 1-2 वर्सां, 3 वर्सां उरोन थिंगा. ड्रग्स गोवन येता पयलीं खंयसून खंय ना खंय कायदो सारको स्ट्रिक्ट ना, पुलिसांचो लक्ष ना. तर आमी पळयलां की एरवी ड्रिल पळय तें सारकें आसपाची गरज आहा. सो पुलिसाचें इंटेलिजन्स म्हाका दिसता खंय कमी जाला जाल्यार सारकें करपाची गरज आहा. अशे ड्रग्स गोंयांत येवंक जायना. आनी येयला जाल्यार ते कोण हें विकता, हू इज पुशींग दीस ड्रग्स इन द मार्केट. इट हॅज टू बी फुल्ली तेंचे कोणो म्हणटा तो मोडपाची गरज आहा. बॅकबोन मोडूंक जाय. भुरग्यांका फुडार टेल यू वी नीड टू वर्क ऑन सच थिंग्स दॅट कोणूच जो तर ह्या बिझनसान जो तर स्टार्ट केला, कोणे सप्लायींग ऑर सेलर ऑर तितून भितर कोणाक एडिक्ट केल्ले आहा तेका पयलीं धरून भितर उडोवपाची गरज आहा. म्हणजे जे कोण सप्लाय करता पळय ते आतां मेरेन आमी पळयलां गोवा पुलिसाकूय क्रेडीट दिवंक सोदता हिंगा. आमी पयल्या सालिगांव रेड, आनी खंय रेड, अंजुना रेड, शिवोले रेड मारून तांकां भितर उडोवन तुमी नंबर ऑफ हे पळया आग्वाद हितून आग्वाद आमचे सेंट्रल जेल कोलवाले थिंगा नंबर्स पळया. डिटेन्शन सेंटरान म्हणजे थिंगा सरले हितून कोलवाले की कितले ड्रग केसीस जाल्या आनी कितके जाण भितर आतां ट्रायल चालू आहा तेजी. अजुनी केस सोंपोंक ना, कन्विक्शन जावंक ना. खूब जाणांक कन्विक्शन जाला, ड्रग केसी कन्विक्शन आनी ट्रायल चालू आहा. कितके जाण भितर पडले ते पळय. म्हणजे हितून कळटा की गोवा पुलीस डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑन ड्रग्स काम करता. म्हणजे खुबशे जाण एरेसात. आनी कोण ह्या हितून येता लायनीन येता तांकां धरपाची गरज आहा. वी कॅनॉट गो एंड से दॅट कोणाक बिश्टेच म्हणूंक जायना तूं ड्रग्स विकता. म्हणजे तेंची इन्फॉर्मेशन इंटेलिजन्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट by Goa police subordinates like the beat constables who are roaming on the bikes in every village. They are the people who will find out who is doing what.